प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा जुवाची तिसरी चीट 31 ते 36 पर्यंत 31 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. वयर थावन येता तो सोगल्यावन व्हरतो. प्रितुमेंतली उपजोतात ती प्रितुमेची आनी ताचें उलोवणें प्रितुमेचें. स्वर्गार थावन येता तो सोगल्यावन व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकोलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सोतेवंत म्हूण रुजू करतात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजोप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. पुताचेर भावार्थ दवरतात तांचे सोवें सासणीक जिवीत आसा. पुताक खालती जावंक कबूल नात तांकां जिवीत मेळचें ना, पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या 3-4 दिसांनी आमी जुवाची तिसरी चीट वाचता आनी ह्या तिसरी चिटीर आमी ह्या दिसांनी नियाळ कोत्ता. आनी आयज ही तिसरी चीट आमचे वाचपाची, आमची नियाळ करपाची काबार जाता. आनी ह्या तिसरी चिटीन जेजू आनी निकोदिमस, जो एक फारिजो आसलो, तो जेजूक रातचो मेळोवपाक येता आनी जेजू तांकां ही शिकवण दिता. आनी आयच्या शिवर्तमानान जे आमी वाचता 31 ते 36 पर्यंत, आयज कितें म्हणटा जेजू ताका? तो म्हणटा आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. कोणाचें उलयता तो? जेजू आपूण कितें उलयता तो ताचे वयर तो म्हणटा ताची साक्षी मानून घेतात ती देव सोतेवण म्हूण रुजू करतात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. भाव भयणींनो, जेजू ह्या संवसारांत जेन्ना येयलो 2000 वर्सां पयलीं, तो फकत देवाची उतरां उलयतालो. जें ताका सोरींच्या बापान सांगलेलें तो ह्या संवसारान जें ताज्या बापानूच ताका काम दिल्लें तें कोत्तालो, तीं उतरां उलयतालो. पूण कितें घडटा जेन्ना तो देवाची उतरां उलयता, कोण ताची उतर आयकना. जें जेजून सांगलेलें फकत थोड्या शिसांनी, आनी ते शीस ते जे आयकताले, केन्ना आयकताले केन्नाय विसरताले. पूण जेजू म्हणटा जो लोक ताज्या उतराक आयकतात, देवाचें उतर उलयता, तो जावन आसा जेजू. आनी भाव भयणींनो, आयज आमचे कडेन हें पवित्र पुस्तक आसा, आमी ताका बायबल म्हणटा. त्या बायबलाचेर, त्या पवित्र पुस्तकाचेर जें जेजून म्हणलां, जीं उतरां तो उलयला, तीं उतरां हीं बरोवन हाडल्यान. आनी आमी जेन्ना त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, खरेंच आमी दाखयता की खरें आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून. आनी जेजू कितें म्हणटा? कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. आमी कितले फावटी गायन कोत्ता, जेजू तुजी उतरां जी, आमी इतलीं उतरां उलयता, आमी कांतार कोत्ता आनी आमी म्हणटा जेजू तुजी उतरां, तुजें उतर जावन आसा जिवीत. आनी देखून भाव भयणींनो, फकत बेश्टें गायन केलें, आमच्या इगोज मातयेन कांतारां केलीं, जेन्ना आमचें देवस्पण चलता आमी खूब वस्तू करता, आमी कांतारां केलीं की जेजू तुजी उतरां, जेजू तुजी उतरां. पूण हें उतर आमी पाळ्ळी ना जाल्यार तेन्ना कितें भोगता, कितें घडटा आमकां? जेजू म्हणटा पुताचेर भावार्थ दवरतात तांची सवें सासणीक जिवीत आसा. पुताक खालती जावंक कबूल नान तांकां जिवीत मेळचें ना, पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्याचेर आसा. भाव भयणींनो, जेजू कितें म्हणटा? जो लोक ताजें उतर पाळिना, जो लोक ताजें उतर पाळपाक कबूल ना, तांकां केन्नाच जिवीत मेळचें ना. आमी म्हणटा आमी जिये आसात,
आमी जेवता, आमी खाता, आमी मिसाक वेता, आमी सगळें कोत्ता, पूण खरेंच आमी देवाचें जिवीत सारता काय? खरेंच आमी जें जेजून आमकां सांगलां तें आमी करूंक पावता काय? जें आमकां सांगलां तें आमी करूंक खरेंच पावता, और ना तर आमी देवाच्या क्रोध आमच्या माथेर आसा, आनी जेन्ना देवाचो क्रोध आमच्या माथ्यार आसा तेन्ना आमकां कसलेंच बरें जावचें ना. आमी कित्याकूय हात लावंक वेतले तेन्ना आमकां कसलेंच बरें देवाचें आमच्या जिवितान येवचें ना. देखून भाव भयणीनो, जेजू आमकां ही बरी खबर दिता. तो म्हणटा, तुम्ही पुताचेर, तुम्ही म्हज्या उतराचेर पावार दवरात. तुम्ही खरेंच सासणीक जिवीत जियेतल्यात. आनी सासणीक जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? आमी कितले फावटी हें सासणीक जिवीत म्हणून आयकलां. सासणीक जिवीत मोत्तूकच आमी बगूंक पावचे ना. सासणीक जिवीत आमी ह्या संवसारान जिवंक जाय. कित्याक सासणीक जिवीत जावन आसा एक संबंद देवाशी, संबंद जेजूशी. हो जो संबंद जो एका घोवाक आनी बायलाक आसता, जो पाय मायंक आनी आपल्या भुरग्यांक आसता, जो मोग आसता आमचे भितर, तोच मोग देव आमचो कोत्ता. आमचो मोग ताचे वोड कोत्ता. कित्याक केन्ना आमी मनशांचो मोग पळोवंक वेता, मनीस कितें म्हणटा, तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें कोत्ता, तूं म्हाका वायट कर, हांव तुका वायट कोत्ता. पूण देवान आमचो मोग केला, आनी ताणें आमी पातकी आसून तो ह्या संवसारान येवन खुर्सार आमचें मरण मेला. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या जेजूचेर, ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच हो संबंद आमी घट्ट धरना ताचें उतर फाडून, तेन्नाच की आमी खरेंच सासणीक जिवीत जियेता. ना तर हो देवाचो क्रोध आमच्या माथ्यार आसा, केन्नाच आमच्या जिवितान बरें जायना, कसलेंच आमकां देवाचें बेसांव फावो जायना. आमी कितलीं वावुरतात, कितलें काम करतात, कितलें आमी देवस्पण करतात, पूण खरेंच आमकां कसलोच फायदो जायना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ धरून, आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर धरून, आनी खरेंच हें सासणीक जिवीत आमी ह्या संवसारान जिवंक. आनी जेन्ना आमी सासणीक जिवीत जियेता, हो संबंद आमचो गोड जेजूचे बरोबर आसता, तेन्ना आमकां फकत सगळें देवाचें जिवीत, हो देवाचो मोग, देवाचें सगळें बेसांव आमकां फावो जाता. ही बरी खबर जेन्ना तुमी आयकतात, हांव सजमतां की आयजतान आमी सगळीं फकत आयकोची नात, पूण हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिविनान पाळटलें. हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून सदां आमी दुसऱ्यांकूय ही खरी खबर दिवपाक आमी वावुरतले. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक जेजूचो, सर्गींच्या बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो दीस हांव आवडयतां.